बँकेन डिसिजन घेतलें की एक डेटा सेंटर करचें म्हणून. आतां बँकेन डिसिजन घेवचे पयलीं जेन्ना हो सॉफ्टवेअर डिफेक्ट दिसतालो तेन्ना तुमचें एन्युअल सॉफ्टवेअर मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट कोणाच्या हातान आशिल्लो? फ्रॉम 2011 टू 2012 कित्याक नोव्हेंबर 2012 तुमकां हें तुमी डिसिजन घेतलें. ताजे पयलीं तुमचो सॉफ्टवेअर मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट कोण चलयतालो? ही गजाल जी आसा ही 2012 घडली आणि गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक ही अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज ॲक्ट 2002 हाज्या अधिपत्या सकयल येता. पण तांणी जो प्रश्न विचारला तातूंत म्हाका अशें दिसता की तेंचो सर्वीस प्रोवायडर जो आसा तो इन्फो डायनॅमीक हो सर्वीस प्रोवायडर आसा. स्पीकर सर, म्हणटकर तुमचो सॉफ्टवेअर मेंटेनन्स जो कोण करतालो ताचें नांव आसा इन्फो डायनॅमीक सॉफ्टवेअर सिस्टम्स. बरें आहा. स्पीकर सर, आतां हें तुमी जेन्ना टेंडर हो डेटा सेंटराचो केलो, हू वॉज द वेंडर हू वॉज गिवन द कॉन्ट्रॅक्ट? वॉट वॉज द अमावंट कोटेड? And what was the amount for which the work order was allotted? सभापती महाशय, हातून जेन्ना तांकां इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग ऑडिटान डायरेक्शन दिलें की वो डाटा सेंटर तयार करा म्हणून, आनी ते वेळासावन जे तांणी वेबसायटाचेर घातलें, वेबसायटाचेर ते वेबसायटाचेर घालतना 4 नांवां आयलीं. एक आयलें IDSSPL. कोणाक दिलें तितलेंच सांग, म्हाका तें फुडलें नाका. IDSSPL हेका 99 लाखांक दिलें. कोण तें? IDSSPL. IDSSPL म्हणल्यार कितें तें? दीस इज वेर आय एम ट्रायंग टू पॉयंट आउट समथींग. एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ऑडिट जाता आनी बँकेक सांगता की सॉफ्टवेअर डिफेक्ट आहा. ते म्हणसर बँकेची सॉफ्टवेअर कोण पळयता? एक इन्फो डायनॅमीक सॉफ्टवेअर सिस्टम म्हणटा तें पळयता. मागीर तूं डेटा सेंटर घालता आनी कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक दिता? सेम इन्फो डायनॅमीक सॉफ्टवेअर सिस्टमाकूच दिता. मंत्री ताका म्हणटा IDSS म्हणून. ताजें तर एब्रिविएशन काडून गेलें तें इन्फो डायनॅमीक सॉफ्टवेअर सिस्टम प्रायवेट लिमिटेड. हाजे पयलींच्या असेंब्ली सेशनान आनी आतांय बी तातूंत अशें दिसता की तुमी लेटरां दिलीं. दर वेबसायटीचेर टेंडर ओपन आशिल्लो जाल्यार वेंडरांक लेटरां गेलीं कशीं? लेटरां सगळ्यांक कितल्या लोकांक धाडिल्लीं आनी ही सगळीं लेटरां सिमिलर आशिल्लीं काय ना? सभापती महाशय, माननीय आमदार अशे प्रकारचें वातावरण तयार करता की जणू काय हें सगळें हांवेंच केलें म्हणून. हांव मंत्री आसा, आयक, म्हणजे तुवें लेटर धाडली, तुवें हें केलें, तुवें, म्हाका खबर सुद्दां नाय. ताका बोर्ड आसा आनी बोर्ड खंयच्या गायडलायन चलता? सेंट्रल. म्हणटकीर हे बोर्डान जें केलां तेजो जबाब हांव दिवपा उबो आसा. सो तेजो अर्थ असो न्ही की हें सगळें तुवें केलें, तुवें फटींगपण केली, तुवें लेटर धाडली. स्पीकर सर, हांव ऑन द टेबल ऑफ द हावस एक लेटर दवरतां की एक पार्टीन जें कोट केल्लें सॉफ्टटॅक कॉम्प्युटर सर्विसीस म्हणून, तांणी लेटर बरयल्लें आहा की आपलें कोटेशन आयलां तें फॉर्ज्ड म्हणून, आपलो जो स्टॅम्प आहा तो फॉर्ज्ड म्हणून, आपल्यान एक कोटेशन केन्ना दिवंकूच ना म्हणून. हें एक हांव ऑन द टेबल ऑफ द हावस प्लेस करूंक शकता. हाजो अर्थ असो जाता की 1,59,00,000 खाले नाच जाले मदीं. हांव उलयतां. हय, ऑडिट परत करता म्हटलें. हय. ऑडिट परत करता म्हटलें म्हणजे तें आसा तें चॅक करप.